नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. इलेक्शनाचो सिजन सुरू जाला, सो आतां आमकां घडये म्हाका दिसता विकाक 2 रावंड टेबल करपाक सुद्दां संदी मेळटली. पण ती परिस्थिती आमी तुमचेर आनी आमचेर हाडनात. सद्या विका एकच रावंड टेबल करतात आनी आमचे चारय एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जोयल आफांचो आनी सुयश गावणेकर. आनीक आमची सुरवात जी आसा ती म्हाका दिसता जाचेर अख्खी गोंयभर चर्चा चल्ल्या ते दक्षिण गोंया भितर महिला उमेदवार हाजेर स्टार्ट जाला. पांडुरंग तुजे कडच्यान सुरवात करता. काल हांवें एक बरे मनशाक फोन केल्लो, राजकारणीच. ताणें ताका विचारलें की बाबा म्हळें फ्रंट रनर कोण सावथाक. तो म्हणपाक लागलो, तूं आनी म्हणपाक लागलो फ्रंट रनर कितें विचारता, सद्याक म्हणपाक आमी रनर सोदतात. मागीर म्हणपाक लागलो फ्रंट कोण तो कळटलो. सो अशी परिस्थिती भितर ताणें म्हाका काल बरें उत्तर दिलें. तुमची म्हणपाक ते प्रेसाक म्हणपाक शब्द बरे लागता म्हणपाक लागलो, फ्रंट रनर बिनर म्हणून. आमी रनरच सोदता म्हणपाक सद्या. ही रनर सोदपाची परिस्थिती किती आयली. योगायोग हो की तुवें काल हो शब्द वापरलो आनी कोणाक कॉल केलो. म्हाकाय राती एक फोन आयलो. तितून हांवें विचारलें की हो प्रकार आसा काय म्हणून. तर तो म्हणपाक तसो प्रकारूच नसता. 1 2 3 4 5 5 नांवां धाडली पयल्या हितून. तेन्ना 2 नांवां हेंच्यानी कितें जालीं की दिगंबर कामतीन आनी रमेश तोडकरान सांगलें की आमकां इंट्रस्ट ना म्हणून भितर. ते 2 नांवां भायर पडले. सो 1 2 3 3 नांवां उरल्या. आतां हे 1 2 3 फ्रंट रनर हो, सेकंड नंबर हो, थर्ड अशें कांयच ना प्रकार. हे अशें बीजेपीन म्हणजे ही परंपरा बीजेपीची अशें ते म्हाका त्या लिडराचें म्हणणें आसा. आनी तेणी सांगलें की बाबा की हेका चड विनेबिलिटी हे आसता, पॉसिबिलिटी आसा, हो सेकंड नंबराचेर आसा, हो थर्ड, असोय कांय प्रकार नासता म्हणटा तो. सगळो अभ्यास करून सगळो सर्वेचो हे केल्या उपरांत, आढावो घेतल्या उपरांत अशें एक डिसायड जाता की ही 3 नांवां आमी सजेस्ट करची किंवा ही 2 नांवां सजेस्ट करची म्हणून. सो तशे पद्दतीन ती 3 नांवां गेल्यात. तातूंत नरेंद्र सावयकर आसा, बाबू कवळेकर आनी दामू नायक. सो हेजें नांव ना, तेजें नांव काडलें, असो कसलोच प्रकार ना खंय. आनी असो नसताय बीन. ती 3 नांवां धाडल्या, ती 3 नांवां तेंच्या मुखार आसा. आतां तेंच्यांनी सांगलां की भाजपाच्या सेंट्रल लिडरशिपीन की तांकां सुमार 135 की तितकी एक महिला देशभर उबी करपाची आसा. 135 कितें तरी आंकडो तेंच्यांनी असो एक हें केला, ठोकळेबाज आंकडो. आनी तातूंत तांणी सगळ्या राज्यांक सांगलां की अमूक अमूक एक मतदारसंघ तुमचे कडेन जाता जाल्यार बायलांक सजेस्ट करा. सो दक्षिण गोंयातली जेन्ना एक सिच्युएशन हें जाली तेन्ना दक्षिण गोंयांतल्यान एखादी बायल उमेदवार कित्याक दिवची न्ही असो एक प्रस्ताव आयलो. आनी तशें हांकां सांगलें की तुमी वचा, ते चांचपणी करा, कोण कितें करूं शकता असो एक तयार करा आनी कांय नांवां सजेस्ट करा म्हणून. त्या प्रमाण भारतीय जनता पार्टीच्या हांगासरल्या लिडरांनी फाटले 2-3 दीस हे सुरू केला सर्वे आनी नांवां मेळोवपूय सुरू केला, चर्चाय सुरू केल्या, कांय लोकां कडेन बोलणी सुरू आसा. सो अशे पद्दतीन ती आनी एक 4 ते 5 आतां बायलां म्हणटकच नांवां चड येतलीं. कारण हांव रावा काय तूं रावा अशे प्रकार जाल्ले आहा ते. सो दादले जे आसा बीजेपीतले कॅडरांतले तांकां खबर आहा रूल कितें आहा ते. की आपली जर पार्टीन 2 नांवां दिली, 3 नांवां दिली जाल्यार 30 नांवां. तेच्या भायर म्हाजे घाल तुजे घाल अशें जायना. सो बायलांक म्हणटकच अशें पयली फावट जाला दक्षिण गोंयचे हिस्ट्रीन. सडनली ओपन जाला. हय, पयली फावट असो तेंच्यांनी दार ओपन केला की बायलांक रावोंक मेळटलें अशें म्हणून. सो तांकांय ते एक बरोवन येयला, अरे हांव रावो काय तूं रावो. सो ते सगळे जाण आतां आपलो आपलो अर्ज दिवपाक लागले, आपलें नांव दिवपाक लागल्या. सो चान्स जर पडलो एखाद्या बायल उमेदवाराक भाजपाचे वतीन जाल्यार सांगून जो दक्षिण गोंयांतली एक हिस्ट्री जाय वता. कारण उत्तर गोंयान एक महिला कॅन्डिडेट हेच्या पयलीं जावन गेल्या खासदार. दक्षिण गोंयान असो प्रकार जावंक नाशिल्लो. सो पयली फावट असो हिस्ट्री क्रिएट जावं शकता. पूण म्हाका दिसना की हो एक बरो म्हणजे ही रिस्क आसा, खूब ही रिस्क आसा. ही भारतीय जनता पार्टीकूय खबर आसा. सो पळोवया कोणाक उमेदवारी मेळटा ती. सुयश, कॉन्सेप्ट बरो आहा पूण रिस्क आहा म्हणून. आतां इलेक्शना टायमार ज्या तरेन भारतीय जनता पक्षाची इलेक्शन मशिनरी आनी तांगेली सगळी स्ट्रेटजीक मशिनरी जी काम करता ती जर पयली जाल्यार ते तुगेले ही रिस्क घेतले. पांडुरंगान जे सुरवातीक म्हणलां तांची एक 5 नांवां वता, 5तांतली 2 भायर पडटा, 3 उरतात. आतां एक्चुअली परिस्थिती थंय वयर गेले ती पळयत जाल्यार तातले कोण म्हणटा बाबूचें नांवूच गेलें ना, कोण म्हणटा आनी कोणाचें गेलें. आनी नंबर 1 गेलो तो सावयकार गेलो. म्हणजे सावयकाराचेर घडये पयलींच शिक्को मारिल्लो आनी 1 आनी 2 मदीं डिफरन्स इतलें दवरलें की सावयकार वॉज थ्रू. आतां जालां कितें हांगा एक्चुअली सावथ गोवा हो नंबर 2 164 मतदारसंघ ज्याचेर तांणी मार्जिनली तांकां डिफीट जालें आनी ताजेर तांणी फाटले 1.5 वर्स काम केलें. आतां 1.5 वर्स काम करतकीर खरो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक वर्सभर तरी कॅन्डिडेट दिवं जाय आशिल्लो. बिकॉज इट इज हाय रिस्क कॅटेगरी. हाय रिस्क कॉन्स्टिट्युएन्सीक तुमी पयलीं दिवं जाय. आतां हाय रिस्क कॅटेगरीचेर इलेक्शनाच्या तोंडार
एक वेगळोच कॅन्डिडेट दिवपाचे, हाय रिस्क कॉन्स्टिट्युएन्सीक खरेंच BJP रिस्क घेतली काय कितें हाजेर म्हाका अजून दुबाव आसा. कारण तांचे सर्वे सारको इतलो डिटेल आसता. घडये तांचे कोश्टक आसतले, एकशे अमक्यो कितें बायलो दिवं जाय, हें दिवं जाय, तें दिवं जाय, त्या प्रोसेसांतल्यान मेळ्ळी. पूण अशी जर मेळत की जिची विनेबिलिटी क्वेशनेबल आसा, तरी तिका फक्त बायल म्हणून थंय उबी करप, ह्या लेवलाचेरय BJP वचून थंय बायल घालची ना. सो आय थिंक म्हणजे सर्वे अभ्यास सगळो जाला आसतलो, पूण घडये म्हज्या कोतान तें परत सगळें घुवन आसा तशें शुन्याचेर येतलें. कारण आनी परत तें मेल कॅन्डिडेटाचेर येवपाची दाट शक्यता आसा. कित्याक? कारण इंडी अलायन्स जर आमी पळयत, रादर दॅन नॉर्थ, इंडी अलायन्साचो इम्पॅक्ट स्ट्रेंथाचो सावथाक चड आसतलो. आनी कोणेंय कितें सांगू, इंडी अलायन्स मातशें आतां जम धरपा लागल्या. कोणेंय कितें सांगू, आनी सरकाराक ताची कल्पना आसा. फॉर एग्जाम्पल, सगळ्यांत मोठी गजाल जी BJPक देख घेवपाची जाली ती तांगे गुजराताक 1 डे फायनल जाली ती वर्ल्ड कपाची. सलग 10 मॅची जिखून सुद्दां नंबर 1 टीम फायनलीक मार खावंक शकता. अंडर वॉट सर्कमस्टन्सीस? कॉम्प्लेसन्सी इज नॉट लिथार्जी. कॉम्प्लेसन्सी आनी लिथार्जीन फरक कितें? कॉम्प्लेसन्सी म्हणजे खंयचे तरी एक फॅक्टर तूं बारीक दुर्लक्षीत करता आनी तोच तुजो घात करता. सो कॉम्प्लेसन्सीची BJPक भयंकर रिस्क आसा. जेन्ना तुमी 370 400 म्हणटात, कॉम्प्लेसन्सीची रिस्क आसा. आनी म्हाका दिसता तितले जर ते शाणे आसत, प्रयोग करून पाहू अशें पूर्णपणान म्हणचे ना. हय किशोर, बिफोर आय गो टू जॉयल, आपण प्रयोग करून पाहू अशें म्हणा, पण एक्च्युअल प्रयोग करपाचेर म्हाका सुयशाक अजून डावट दिसता. प्रयोग हे BJPन केन्ना केल्लेलेच ना. म्हणजे आमी जर आतां पळयत साऊथ गोवाचो सीट त्यांच्या 400+ ह्या मिशनान साऊथ गोवाचो सीट पयलींच आसपाव आसलो. नारायण राणेची एक बसकाय जाली साऊथ गोवाक, त्याच्या नंतर हालींच PMची थंय पब्लीक मिटींग जाली. सो साऊथ गोवा हो तेंच्यांनी पयलीं पासूनच आपल्या प्लॅनिंगान दवरलेलो आसा. आनी इतलें आसून सुद्दां आतां ऐन टायमार जेन्ना तुमी मिटींग घेवन नांवां धाडटा, मागीर ती परत सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड म्हणटा ना, हितून बायलां पळय, बायलांची नांवां धाडूंक मेळटा जाल्यार परत येता कोर कमिटी, परत बसता, बायलांच्या नांवांचो उल्लेख. हे सगळो जर घोळ पळयत जाल्यार नेमकें कितें चल्लां तेंच कळना. म्हणजे ही नाटकां विरोधकांक हें करपाची काय, हें खरेंच कितें तरी चल्लां हो असो एक प्रश्न निश्चितूच जावं शकता. दुसरी आनी एक गजाल की बायलांचो जेन्ना उल्लेख जालो, साऊथ गोवा बायल कॅन्डिडेट, साऊथ गोवान तशी BJPची म्हणजे प्रॉमिनंट अशी फेस बायलां भितर ना, नॉर्थ गोंयान तरी आसात. आनी त्या खातीर वेगवेगळी नांवांय चर्चेक येयलीं. आनी ही चर्चा जायत आसतनाच आयज ते नारी शक्ती अभियान म्हणून कार्यक्रम जालो. वदळ हांव फोटो पळयतालो, सांखळेच्या रवींद्र भवनान फुल्ल हॉल भरला. म्हणजे ह्या बायलांक चार्ज करपाक म्हणून हे कितें तरी नवीन प्रयोग केलो काय कितें असो आतां म्हाका तितून. तुमकां अजून दिसना तुका आनी सुयशाक की ती तिकीट बायलेच्या पदरांत पडटली म्हणून? ना BJPन तशी बायले अजून दिसना तुमकां? ना म्हाका तरी हे राउंड टेबल आमी शूट करतात हय, तो मेरेन तरी तुमकां दिसना ही तिकीट बायलेच्या पदरांत पडटली? 50% आणि वयर एबाव बायलां मतदार गोंयान आसात. बायलां ही BJPचो स्ट्रॉंग होल्ड, पूण कॅन्डिडेट म्हणून न्हू, मतदार म्हणून. तेच मतदार म्हणूनच काम बायलांक करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. हय जॉयल, आतां पळय पांडुरंग म्हणटा की पांडुरंग सांगना, तो कितें जाल तें सांगता, पण ती तिकीट कोणाक वतली तर तो तुगेलो सारको सामको दवरता. सुयश म्हणटा हांव ते प्रयोग करचे ना, पण हे चर्चा करतले आनी लास्टाक त्या ठरिल्ल्या उमेदवाराचे पावतले. किशोराकय तशेंच दिसता. तुका कितें दिसता? See, Pramod, when the BJP is actually trying to shortlist candidates, they do 2 surveys. 2 सर्वे करतात ते, आणि दोन्ही सर्वेचेर त्यांची विनेबिलिटी इज ऑन टॉप ऑफ द अजेंडा. सो एवरी टायम दे विल से युअर पॉप्युलॅरिटी अँड युअर विनेबिलिटी. हें आतां वुमेन्स हें आयलां तितून भितर एक फनी अशें दिसता. कित्याक जाणा मरे, इन दीस सर्वेज वुमेन नेवर फिचर्ड इन दॅट लिस्ट ओनली. सो आतां तूं परतून येवन कितें म्हणून करूंक सोदता? आय मीन इट डिफायज लॉजीक, इट डिफिट्स लॉजीक कंप्लिटली.
if you have done a survey and no women features in that winnability list, so आणि परतून येवपाचो हेंच ना तुका, तूं तिगाच डेलीक सांग मरे आपणाक बाबा आमची विनेबिलिटी अकॉर्डिंग टू आवर विनेबिलिटी देर इज नो वुमन कॅन्डिडेट. नाव वॉट द BJP is चांगले म्हणटा न्ही ते, आयकल्ला म्हणटा ते. now what the BJP has done both at the center and the state level is they have created this hype that we are going with women empowerment, so that a chunk of that women voters are moved by emotion and they will drift towards, at least a sizable women voter will drift towards BJP. Point number 2 is also it will create some confusion in the minds of the Congress, who is already confused. You understand? No? So, and thirdly, it will give them some time to resolve their internal conflict, because there is still a kind of a difference between the runner and the front runner. What Pramod is telling, there is a runner and there is a front runner, obviously in this contest. So there is some kind of a difference. So they are trying to resolve that. They'll buy time with this women empowerment kind of a thing, and very soon they'll declare the candidate. तुवें कितें म्हणटा, तुका ही तिकीट बायलेकच वतली अशें दिसना? Absolutely no. 100%. It cannot go to a woman, because if there was a woman candidate who was winnable in this contest, she would have been in this first 5. आणि बायल वोटर हो पयलींच्यान बीजेपीचो स्ट्रॉंग वोटर, तांचे खातीर बाबा कॅन्डिडेट दवरून तांकां अपील करून कितें हे मोबिलायझेशन करपाचें बीजेपीक बेजिकली गरज. एक गजाल म्हाका काय It is their strong constituency. दिल्लीचे आमगेले इश्ट जे सांगतात, आणि एक बरी सांगली थियरी की तांकां दर राज्यांतल्यान एक महिला खासदार तरी मिनिमम जाय, इज द आयडिया. कळ्ळें तुका? ते आनी त्या आयडियाच्या आदाराचेर चल्ल्या. आमची परिस्थिती अशी की एकोडेच्यान श्रीपाद भाऊ उरली एकच सीट दक्षिणेचे, सो जर एकोमोडेट करपाक जाय जाल्यार खंय एकोमोडेट करतले असो गोंयच्या बाबतीत प्रश्न आयला. एक मात एक क्लिअर झाला. आम्ही आता सुयशाने म्हटले, आम्ही सगळेच म्हणता की बायला ही बीजेपीचं स्ट्रॉंग आहे म्हणून, बरोबर. दक्षिण गोंयांत 3,20,000 वोटर बायलां आसात. हो जर स्ट्रॉंग होल्ड आसा जाल्यार मग तांकां सदांच फाटल्यान कित्याक दवरप? म्हणजे बीजेपी कांयच कोण येयले म्हणटा की आज कॅन्डिडेट सोदचो कित्याक पडटा महिला तुमकां. आयज बीजेपीकूय कळ्ळें, आमी जरी पावर नासले आनी जरी आमी 3,20,000 वोटर आसा आमच्या कडेन, आनी बायलांचे स्वतंत्र कॅडर आसा, महिला मोर्चा पण आमच्या कडेन महिला लिडर ना, हे आयज बीजेपीकूय कळलेलें आसा. आणि काँग्रेसीकडे ना जाल्यार हाडटले आसले ते. काँग्रेसीकडे महिला लिडर ना, असली जर रेडीमेड जाल्यार टाक करून हाडून बशिरात घालून टाक करतले. महिला लिडर ना जाल्यार ताकतय ते बीजेपी काडटा आशिल्ले म्हणून प्रयत्न जालो खंय, तोय प्रयत्न जालो सोदपाचो, पूण काँग्रेसीनूय लिडरशीप तयार करूंक ना बायलांची, हेंच्यांनी करूंक ना. सो ते आतां परिस्थिती तांकां सोदपाची परिस्थिती आयल्या. हांव लोकांक एकच इंटरेस्टिंग गजाल सांगता. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग रावंड टेबल. जेन्ना अख्खी चर्चा चल्ल्या की उमेदवारी कोणाक, on this table we are speculating right now. I'll call it a very educated guess म्हणटा ताका, educated speculation, that हे सगळे घुवन फिरून लास्टाक तिकीट ही महिलेच्या पदराक पडची ना. आमच्या तिडकीन दीत जाल्यार, आमची तिडकीन दीत जाल्यार किशोर तातूंत भितर एक ऍड करता, आमच्या तिडकीन तुम्ही म्हणटात दिवपाना दिवनूच दाखयता म्हणून, अशें तुम्ही म्हणटात दिवपाना दिवनूच दाखयता. सो तुमी एक अशें आमगे जर स्पेक्युलेशन चुकलें जाल्यार तुवें एक मार्ग दवरला आमकां निसटपा खातीर. दुसरे वाटेच्यान श्रीपाद भाऊची तिकीट डिक्लेअर जाली. सो उत्तर गोंया भितर म्हाका दिसता जी निवडणूक आसा, आनी काँग्रेस तर अजून डिक्लेअर करना, ते बाबडे केन्ना करतले ते म्हाका अजून खबर ना. सो आतां जर सद्याक सुयश उत्तर गोंयांतलें चित्र पळयलें जाल्यार श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब ही सद्याची परिस्थिती. काँग्रेस केन्ना डिक्लेअर करता पळोवया, मागीर आमी ऍड करया ताचेर. दीस श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब जी एक हें आसा, इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक श्रीपाद भाऊ जाची म्हाका दिसता राजकारणातली वर्सां इज इक्विवलंट टू मनोज परब टोटल एज. सो अशी परिस्थिती भितर आमचे कडेन 2 कॅन्डिडेट आसात. हाऊ डू यू थिंक वोटर्स वील परसीव दीस बेटर? एक्चुअली कॅन्डिडेट एज डिफरन्स पळयत जाल्यार तसो यंग कॅन्डिडेट हो सदांच बरो वोटर करपाक नवे हाका. कारण 5-6 टर्माची जेन्ना एंटी इन्कम्बन्सी म्हणजे 5-6 टर्माची ती, आनी ती बी परफॉर्मर म्हणून नांव आशिल्ले एमपीची एंटी इन्कम्बन्सी न्ही, ती नॉन परफॉर्मर म्हणून आशिल्ल्या एमपीची एंटी इन्कम्बन्सी, म्हणजे इतली ती एंटी इन्कम्बन्सी आसा. पूण थंय जर म्हज्या कोतान एक
राष्ट्रीय पक्षाचो जर ह्या एजीचो म्हणजे काँग्रेसीन जर अशा प्रकारचो फुडारी दवरिल्लो जाका मास हें आसा आतां आरजी म्हणटकीर कशें जाता लोकसभेक ताका फिट करून पळयतात लोक लोकल पक्ष आशिल्ल्यान रिजनल पक्ष आशिल्ल्यान ताका थंय कितली वेटेज मेळटली हाका लागून घडये तो ह्या फाटीं उरतलो पूण एज कॅन्डिडेट म्हणून भाऊ पळय म्हाका दिसना भाऊ तसो सेंट्रल कमिटीच्या लिस्टाचेर नंबर 1 आशिल्लो कसो भाऊ हांगच्यान नंबर 1 करून व्हेला भाऊचे बद्दल प्रश्नचिन्ह सुद्दां खंय कितली उपस्थित जालीं वयर ती सगल्यांक खबर आसात पूण घडये तातूंतल्यान अशें जालां आसतलें आरे तुमी जेन्ना 5-6 टर्माचो एंडिंग इन्कम्बन्सी आशिल्लोच कॅन्डिडेट आनी तुमचे कडेन कोण ना म्हणून तुमी आमकां जेन्ना सांगतात तेन्ना सावथाक आमी सांगता तो दवरा नॉर्थाक तुमी सांगता म्हणून ती बायलूय आयली आसतली घडये सावथाक थंय जर तुमी तुमचो आमचेर घालतात हांगा आमचो तुमी करून अशें करा म्हणून जालां आसतलें. अशें करून ती बायल I'll throw a little twist पांढरंग अरे तुका नाव लेट अस अज्यूम परत एज्युकेटेड स्पेक्युलेशन एज्युकेटेड गॅस इफ द बॅटल इन नॉर्थ इज बिटवीन श्रीपाद नाईक मनोज परब आणि रमाकांत खलप देन हाऊ डू यू परसिव्ह इट नाही सुयश जशें म्हणटा की बाबा दोन मागीर असे जाणटे आणि एक तरणाटो दुसरे हय सो बेस्ट ऑप्शन ते तरणाट्याक हें करपाक जाय स्विकारपाक जाय आनी सुयशान अशें म्हटलें की सुयशान पयलीं म्हटलें की यंग कॅन्डिडेटाक आमी पळोवपाक जाय पूण मागीर सुयशाचें अशें म्हणणें आसा की तो वचून थंय कितें करतलो आरजीचो मनीस म्हणून लोकांच्या तकलेंत येवपाक शकता. हय लोकांनी समजून घेवपाक जाय की श्रीपाद भाऊन तरी वचून थंय कितें केलें श्रीपाद भाऊ कायम सत्यान उरलो तो एक वेगळो प्रश्न पूण ज्या काळांत तो विरोधान आशिल्लो पळय त्या सुद्दां काळांतलो शांताराम नायक जेन्ना आशिल्लो राज्यसभेचेर परफॉर्मन्स श्रीपाद भाऊ तितलो हें नाशिल्लो मनीस म्हणून पॉलिटिशियन म्हणून श्रीपाद भाऊ कोण लागना आनी ती रिस्क नाका कसलीच जोखीम नाका म्हणून बीजेपीन तांचें नांव सांगलें की आयतो मनीस जिखून येतलो म्हणून दवरुया आनी ताचें नांव तें फायनल जालें आसा पूण मनोज परबाक जर धाडपाचो विशय जालो की लोकांनी चिंतपाक जाय की हांगासरले प्रश्न तरी किमान संसदेत उपस्थित जातले गोंयचे प्रादेशीक प्रश्न जे आमचे समस्या ज्यो कितें आसात त्यो कोण प्रादेशीक पक्षाचो मनीसूच तय करूं शकता तो नॅशनल पार्टीचो मनीस काडूच शकना ते प्रश्न कारण ताचे सगळे लागीं हे आसात सत्तेत ताचे मनीस आसतले न्ही फाल्यां जर बीजेपी काँग्रेस कोणी जर धरले आमी काँग्रेस म्हणून ते तांच्या खासदारांनी काय व्हडलोसो हें करूं ना शांताराम नायक हो लास्ट मनीस आशिल्लो ज्या मनशान हांगासले प्रश्न खूब तिडकीन मांडले त्याच्या उपरांत कोणी काय परफॉर्मन्स सारको करूंक ना सो म्हाका दिसता की श्रीपाद भाऊ जर फाल्यां भाजपा सत्तेन जर आयली जाल्यार श्रीपाद भाऊ सत्तेन व्हरतलो पूण मनोज परब सारको मनीस जर थंय गेलो आतां वयतलो काय ना हो लोकांचेर आसा मनोज परब जर थंय गेलो जाल्यार हांगासरले जे प्रादेशीक प्रश्न जे आसात रिजनल ज्यो समस्या आसात तोच बरे तरेन मांडूं शकता न्ही सांगलो तुका खलप विरुद्ध श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब ही बॅटल जर नॉर्थाक जाली जाल्यार कशी तशीच बॅटल जावपाची शक्यता सध्या तरी दिसता स्पेक्युलेटेड एज्युकेटेड जशें पांडुरंगान सांगला की श्रीपाद भाऊ 5 फावटी लोकसभेचेर आता प्रतिनिधित्व करता एक बरो मनीस अजात शत्रू म्हणटात तसो कोणाकडेच त्याचे वायटपण ना आनी बरो मनीस पूण बरो मनीस एक जाली बरो मनीस हो बरो खासदार किंवा बरो लोकप्रतिनिधी जावपाक शकता काय आता लोकप्रतिनिधी म्हणून वादग्रस्त भाऊच्या नावार कांयच ना भाऊन खंय घोटाळे केले कितें केले तसलेंय ना पण परफॉर्मन्स आयज प्रमोद गोंयची अशी परिस्थिती आसा एक म्हणजे आमी ल्हान राज्य आनी आमचे इतले प्रश्न आसात ह्या प्रश्न जर सुटावे करतलो जाल्यार आमकां दिल्लीत आमचो आवाज जाय हें सामकें गरजेचें आतां तो म्हणटा तूं भाशण करून कितें उपयोग भाशणूच करप हेंच खरें म्हणजे खासदाराचें काम थंय विशय मांडप हें काम बाकीची तूं कितेंय कर गटारां बांदलीं देवळां बांदलीं हॉल बांदले हे बाकीचेंय करूं येता पूण भाशण करप आनी प्रादेशीक विशय म्हणून प्रश्न मांडपाक नाका असना न्ही एक्झॅक्टली दुसरी गजाल आयज जर तूं पळय पासपोर्टाचो विशय CRZ विशय मोपा एअरपोर्टाच्या नोकऱ्या संदर्भातलो विशय दाबोळी एअरपोर्टाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाशी संबंदीत इतले विशयाचेर भाऊचे केन्नाच भाश्य ना भाऊची केन्नाच प्रतिक्रिया ना भाऊ ताचेर उलयत ना हे कशा पद्दतीन हे सहन करप दुसरी गजाल आयुष मिनिस्ट्री अंडर तिने हॉस्पिटल बांदले बाबा हॉस्पिटल भाऊचे स्वताचें वक्तव्य असलें आमी करार केला 80% स्थानिकांक नोकऱ्यो दितले म्हणून खंय आसा तो करार मोपा एअरपोर्टाचेर लोकांचेर अन्याय जाता खंय गेलो भाऊ भाऊ एक मनीस बरो पूण लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांक न्याय दिवपाक भाऊ खंय तरी कमी पडलो म्हाका दिसलेलें खरें म्हणजे भाऊन स्वताहून ह्या फावटी बॅकआउट जावन एक यंग कॅन्डिडेटाक आपल्या पक्षा मार्फतूच फुडें काडून त्याच्या फाटल्यान भाऊन ठामपणे उबो रावंक जाय आसलो पूण तूं म्हणटा तो गोंय 400+ असो जर BJPचो नारो आसत
आणि सध्याच्या परिस्थितीन खूब जाणांचें म्हणणें आसा की BJPच पावरान येतली जाल्यार मनोज परबा सारको भुरगो जर वचून आयज दिल्लीन लोकसभेन उबो रावलो आनी गोंयचे प्रश्न मांडटा गोंया खातीर तेजो फायदो जातलो. in this triangular fight, because assuming that रमाकांत खलप gets the ticket, आणि काँग्रेस ती आमी फक्त अजम्पशनूच करपाक शकतात. लास्ट मिनीट काँग्रेस तुगेली कोणाक तिकेट दितली हाजेर म्हाका दिसता सगळ्यांचो विश्वास आसतलो. खलपाक मेळटली हो आमचो, परत हांव एक हें घालता पोंदाक तुगे डिस्क्लेमर की हे आमचे एक एज्युकेटेड चर्चा करपा खातीरचे एज्युकेटेड गॅस. सो खलप विरुद्ध श्रीपाद भाऊ विरुद्ध मनोज परब जर जाली, ही ट्रायंग्युलर जेन्ना जातलें, ह्या ट्रायंग्युलराचो इन्स्पायट ऑफ ऑल द इश्यूज रेस्ड अबाउट भाऊक फायदो जातलो न्ही. Absolutely. Pramod, there will be a repeat of this assembly model. Assembly model जे आशिल्लें की vote split जातलो म्हणून. And vote split जावन हो BJPकूच फायदो जातलो. If one side Manoj Parab and म्हणूया Ramakant Kalap contesting against a triangular contest here. So BJPचो vote उरतलो, तो split जावचो ना. By and large, the secular vote will get split between RG and Congress. Having said that, तू हें म्हणलां तशें एक coming back to Kishore's point, we cannot write off a first timer. When we talk about parliamentarian politics, it is unfair to write somebody off saying that oh आमचें कितें म्हणटलो थिंगा अशें म्हणून जायत ना. We need a person who has the fire in his belly to take up these issues of the state. आतां इतलें जाल्लें आसा की थोडे MPs गेल्ले आसा and they have become just like routine flights up and down. गोव्याचे इश्यू आमकां केन्नाच आयकूंक मेळना. The last time I saw Luisin Falero raising issues of Goa, although he was not a MP from Goa, but he raised very crucial issues in his short stint. तशें करून आमकां एक we have to ask questions at the central level, not just a namesake kind of an MP who just goes there, warms those benches and comes back to the state. I think it's time we need to seriously think about this issue. So having said that, definitely as the equation goes, it is completely sided towards the BJP, and as Shripad is their senior leader and who's been having a massive following within the BJP, I think that's the safe bet for the BJP. But all in all, the You are entire talking on equation- merits. yeah. हय सर, ही ट्रायंग्युलर फायट जर जाली, जी आतां इट इज व्हेरी क्लियर की इट इज ट्रायंग्युलर. नाव वी आर सेईंग दॅट आमी त्या ट्रायंग्युलर फायटाक फक्त आतां एक खलपाचें नाव एड करतात इन वन एन अजम्पशन. सो भाऊ जे आज कॉन्फिडन्स दाखयता आपूण तुगेलो आत मेरेन जिखला ताज्या की व्हडल्या मताधिक्यान आपूण जैतिवंत जावन येतलो म्हणून. Don't you think it is fair if in a triangular contest with three big names like this, Manoj Parab, Ramakant Khalap and Shripad Naik, three big names, triangular contest? थ्री बिग नेम्साचो एक मॉडेल तेलंगणाक फाटली विधानसभा इलेक्शन जाल्लो न्हू. रेवंत रेड्डी राविल्लो, तेवटेन KSR राविल्लो, आयलो कोण सांग? BJPचो. 2 मुख्यमंत्री पदाचे कॅन्डिडेट रावले, आयलो BJPचो. सो इट मे नॉट बी 2 व्हडले रावले म्हणून कोण तरी दोनांतलो व्हडलो एकटो येतलो अशेंय आसता अशें ना. तिसरोच येवपाक शकता इफ देयर स्प्लिट इज इक्वल. व्हेरी क्विकली पण टायम कमी आहा. ट्रायंग्युलर जाल्यार जे आज श्रीपाद भाऊ कॉन्फिडन्स उलोवन दाखयता, प्रचंड मताधिक्यान म्हणतो आज मेरेन आपण जितले घेतला ताजो रिकॉर्ड ब्रेक करता. हो कॉन्फिडन्स व्हॅलीड काय इनव्हॅलीड? ना ते सगळं त्याचं हे आसा ते उलोवपाचें हे आसा, तशी फायट जावंक शकना. तिगूय जर रावले न्ही, रमाकांत कलप हो एक बरो सिजन पॉलिटिशियन आनी ताजो जो एक्सपिरियन्स आसा, ताजो अनुभव आसा, तेजें कार्य जें आहा पॉलिटिशियन ते खूब व्हडलें आसा. तेंच्या परसून सगळ्यांचें व्हडलें आहा तेजें कार्य. सो रमाकांत कलप, मनोज परब आनी श्रीपाद नायक अशे 3 जाण जर लोक जाले न्ही जाल्यार टफ आसा फायट. हय, मोठ्या मताधिक्यान बी असो काय म्हाका दिसचें ना. मताधिक्य बी रिजल्टान दिसना. कांय दिसना. किशोर क्विकली. नो एब्सोल्युटली टफ जातली, कारण ज्या पद्दतीन कशें आहा भाजपाक आपल्या संघटनेचेर विश्वास आसा, पूण लोक ज्या पद्दतीन आयज रिएक्ट जाता, लोक ज्या पद्दतीन उलयता, त्या पद्दतीन जर लोक वागत जाल्यार टफ फायट जातली. म्हाका दिसता आयचे रावंड टेबल आनी सुरवातीसान आमी जे चर्चा केल्या ती हांवें चिंतली नाशिल्ली जातली म्हणून आनी कोणेंच चिंतली नासतली. बाय द एंड ऑफ दीस रावंड टेबल वी हॅव सेड दॅट जाचेर गोंयभर सध्या बोवाळ चल्ला, BJP भितर बोवाळ चल्ला की महिला कॅन्डिडेट जातली. वी आर इव्हेंच्युअली स्पेक्युलेटिंग दॅट घडये महिला कॅन्डिडेट जावचीच ना. आनी ऑन नॉर्थ
जाचेर सगळे जाण म्हणटात की बीजेपी सुशेगाद जिखतली. विथ दीस 3 नेम्स दॅट वी हॅव डिस्कस्ड, तातले एक नांव हांव परत क्लियर करता. एज अ स्पेक्युलेशन आमी यूज केला रमाकांत घालपाचें. वी आर सेइंग इट्स अ टफ सीट, इट कॅन बी अ टफ फायट. सो it's a very interesting round table. We leave it to your wisdom how to analyze it, how to take it. पण आता ही राऊंड टेबल चालूच उरतली फुडली सप्तक मेरेन अशें आमी अपेक्षा धरतात की गोंयकाराक दोनूय मतदारसंघातले कॅन्डिडेट तरी खबर आसतले आनी ताजेर आमी चर्चा करपाक शकतले. इतल्याचेर थांबता. किशोर, पांडुरंग, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. This program was supported by Agio All Stars Sale.